देवाचे उतर ह्या नियाळमाळान सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. स्वताचो पवित्र आत्मो आमकां भावार्थाच्यो संगती उगडापे करता. पवित्र आत्मो जेजूचें काम ह्या संवसारी फुडें व्हरूंक येता आनी निरंतर वावुरता. काळोखांतावन सत उजवाडाक हाडटा. जेजू स्वताक साक्ष दिवन कुर्सार मरून तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो. अशें ताणें स्वताक साक्ष दिलें. आमी स्वत सांगूंक केदींच भियोवचें न्हय. स्वताचो पवित्र आत्मो हें आमकां समजयता. आयच्या पयल्या वाचपान सांव पावलो नांव नासलेल्या देव मंदिरांत जेजूस खरो देव म्हूण सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू शिशांक सांगता आपूण ओत्मीक जातलो आनी आपलो आत्मो तांकां सांगात दिवन गरजेची शिकवण दिवची उरल्या ती दितलो. नवो करार सोमी जेजूच्या आत्म्याचे प्रेरणान घडला. आमी दर एक परिस्थितीक आनी काळाक ताळ पडचे बरी पवित्र आत्म्याची मजत घेवन स्वत परगटूंक आसा. जेजू क्रिस्तांतय देवाचें उगडापण येदोलोच संपूर्ण जाला. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत पवित्र सभा हें आमकां समजयता. ही स्वता आमी स्विकार करून आमची जीण बदलूंक आमी तयार जावया. मागया. सोम्या, तुवें उगडापे केल्ली स्वता समजूंक म्हाका आदार दी. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, कुशाल राव.